हें घडून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धावाधावी केली. लुका सवांजेल अध्याय 1:30-9. मोगाच्या भाव भिन्यानू, मोंती मायेच्या नोवेनाचो 3रो दीस आनी आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा मरी कुटुंबां मोगान वाडूंक प्रेरण. मोग म्हळ्यार आमी कशें समजता? पवित्र सभेच्या दतनी प्रकार मोग व्याख्यान करचो जाल्यार मोग जावन आसा देव देण्याचो एक महत्वाचो शेगूण. देवाचो मोग करूंक जाय आमी. सर वस्तूंकी चड आमी देवाचो मोग करूंक जाय आनी आमचोच आमी केल्ल्या बरी आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय. आनी ह्या मोगाचें महत्व उंचल्या रितीन आमकां कळयता भाग्यवंत आगोस्तीन. तो म्हणटा, पयलो तुमी देवाचो मोग करात आनी उपरांत तुमकां जाय तशें करात. जर हांव देवाचो पयलो मोग करतां, म्हजीच खुशी म्हाज्यान करूंक जायना, पूण हांव पयली देवाची खुशी करतां. आनी मोरेचें जिवीत आमी नियाळ पळयल्यार मोरयेन देवाचो मोग संपूर्ण रितीन केलो. आनी हो कसो मोरेन देवाचो मोग केलो म्हळेलें मोरयेंत हांवन आमी 3 शेगुणां मोगा विशयान पळयत. पयलें, मोरयेन सगळ्या काळजान देवाचो मोग केलो. मोरयेचो जल्म निश्कळंक माता जावन अन्ना आनी जोखीमाच्या कुटुंबांत ती जल्मली. उपरांत आमी पळयता मोरयेक अन्ना आनी जोखीम देवाक समर्पण करतात आनी ह्या समर्पणा उपरांत बोडवो मोरयेक खबर हाडटा आनी उपरांत जेजूच्या जल्मा उपरांत सगळें आपलें जिवीत मोरी देवाच्या मोगान सारता आनी अशें साल्वासांचें येवजन मनशा कुळाच्या जिवितांत कार्यागत ती करता. आनी अशें मोरी सगळ्या काळजान देवाचो मोग करता. दुसऱ्यान आमी पळयता मोरी देवाच्या मोगा पासत सगळें ती सोंसता. जेन्ना जेजू आपली परगडचिनी आरंभ करता थंयसर जायते कश्ट आसले. जेन्ना जेजूचो जल्म कळीत जाता, ती गर्भेस आसता, जावं ते जेजू जल्मता, इजिप्ताक पलायन करता, अशे जायते कश्ट जे थंय आसले जाल्यारय ते सगळे कश्ट ती देवाच्या मोगान बरोवन सोंसता. आनी तिसऱ्यान आमी पळयता मोरी मोगाची परगटणार जाता. जेन्ना जेजू सरकार सोडून वेता, आपोस्तलांक ती धैर्य दिता आनी अशी जेजूचो मोग सगळ्या संवसारार परगट ती करता. जायत्या जाग्यांनी ती दिश्टी पडटा आनी सगळ्या मनशाक देवा थंय फाटी हाडूंक आत्मे साल्वार करूंक परतून परतून लोकां लागीं ती विनंती करता आनी म्हणटा, आत्मे साल्वार जावच्या खातीर तुमी मागात. आनी अशें आमी पळयता मोरी देवाच्या मोगाची परगटणार जाता. तर आज आमचें जिवीत आनी आमचें कुटुंब आमी नियाळ पळोवया. आज आमचीं कुटुंबां मोगाची करूंक जावं दी मोगांत आमी वाडलेलीं कुटुंबां करूंक आमी कितें करूंक जाय? हांगासर आसात 3 शेगूण जे आमच्या कुटुंबांत आमी रुता करया. पयलें जावन आसा आमच्या काजारी जिवितांत मोग आमी जिवाळ दवरया. इगर्ज मातेचो लग्नाचो कायदो 1050/5 वाक्य 1 म्हणटा, काजार जावन आसा एक करार. काजर जावन आसा घोवा बायले मदलो मोग आनी काजर जावन आसा मोगाचें फळ जावन भुरगीं जल्मोवचीं. आनी ह्या तिनायकी आमी विस्वासी रावंक जाय. आनी हाका आमी विस्वासी रावंक जाय जाल्यार आमचें जिवीत मोगाचेर आमी केंद्रीकृत करूंक जाय. देखून काजारी जिवितांत मोग जिवाळ दवरूंक जाय. दुसरें, आमच्या कुटुंबांत देवाक आमी जागो दिवंक जाय. विधिविधान पुस्तकांत आमी वाचता, सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तीन, सगळ्या मौनान सर्वेस्पर तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजो करसाय तसो तुज्या पेल्याचो तो मोग कर. देखून देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितांत पयलो स्थान दिवंक जाय. आनी तिसऱ्यान आमी पळयता आमच्या भुरग्यांक देवाच्या मोगाची रूच आमी दिवंक जाय. भाग्यवंत चावरा कुरियोकोस म्हणटा, तुमी तुमच्या भुरग्यांक जावं दी जेजूची पिंतुरां, जावं दी मोरयेची पिंतुरां, जावं दी जुजेची वा सांता भक्तांची पिंतुरां दाखयन ह्या सांता भक्तांची वळख तांकां दिवंक जाय. तांच्या विशयान हो मोग तांच्या काळजान रुता करूंक जाय. आनी अशें ताणें देवाच्या मोगान, सांता भक्ताच्या मोगान, एकामेकाच्या मोगान वाडूंक साध्य जातलें. तर मोरयेची देख आमच्या जिवितांत घेवया आनी मोरये बरी आमची कुटुंबां मोगाची जावन बांदून हाडूंक तीच मोरी आमकां आदार दिवं म्हूण ह्या नव्या वेळार आमी मागया. आमेन.